BLOन गडबडीन फॉर्म सगळे घेतल्या, लोकांक टायम दिवंक ना आनी हाजो परिणाम हे 7442 लोकांक आज जाल्लो आसा. हांकां सगळ्यांक नोटिसी सर्व जातल्यो, तांकां मागीर परते आपले एड्रेस प्रूफ आनी सगळे बाकीचे डॉक्युमेंट 4 डिसेंबर ही लास्ट डेट आसा फॉर्म सबमीट करपाक. सगळे BLO जे ताळगांवान आनी पणज्यान भोंवता हे सगळ्या लोकांचेर 30 नोव्हेंबर पर्यंत फॉर्म भरपा खातीर कित्याक प्रेशर घालता. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की खुबश्या BLOनी तांकां आपयल्या, तांच्यो सायनी घेतल्या की तुमी हांगा रावता म्हणून रिपोर्ट घातला आनी ते फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा. जे वोटर हांगच्यान शिफ्ट जाल्ले आसा परमनंटली, जांचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना, तांकां ह्या SIRच्या एक्सरसायजान तांचे वोटींग कार्ड शिफ्टेड दाखोवपाक जाय. दे डू नॉट हॅव द रायट टू वोट इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. Similar things we are observing even in Panji constituency. We have been told, especially in Altino area, the people who have left the government quarters and gone back to their villages, they are still enrolled as voters over there. To possess a latest card, they have been staying in Goa, they have voted in all the elections, their name is missing in the 2002 SIR list which has been published on the Election Commission website. So I again urge the Election Commission to look into this, to ensure that the AERO of Taleigao and Panji are working sincerely in this exercise.